प्रचार बेस्ट चल्ला प्रचार आणि प्रचाराक जो आमकां प्रतिसाद मेळटा तो आमचो विजय निश्चित. झेडपी इलेक्शनाक तुम्ही वन आर्मी शो प्रमाणे तुम्ही सगळ्या मतदारसंघान पूर्ण मतदारसंघान भोंवन सगळ्यांक धक्के दिले, म्हणजे सत्तेन आसलेले भाजपचे आणि इतर पक्षाच्या उमेदवारांक. आणि आता विधानसभेची निवडणूक लढयतना मतदारसंघाचो दौरो करताना काय अडचणी येतात तुमकां? माझ्या हिशोबान अडचणी म्हाका काही कसलेच ना. कारण काय आम्ही वन मॅन शो तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे आम्ही गेले फावटी मोर्जेन तर आम्ही एकटे भोंवन प्रचार केल्लो. आणि म्हाका दिसता तुमकांय सुद्दां ती भुनाक लागना की सतीश निवडून येतलो की ना येतलो. तर आयज म्हाका दिसता सेम परिस्थिती आसा. कॅन्डिडेटय जाल्यार नो, तितून करून लोकांचो त्या कोणाचेरच विश्वास ना आसा. आणि ज्या प्रमाणे झेडपीक निवडून दिला त्याच प्रमाणे म्हाका दिसता तसोच विधानसभेक आमचो सीट निवडून दितलो जाल्ले हें चल्लेलें आसा. ते सांगतात या करतात दुसरा. तर आता काँग्रेस पक्षाकय कळून येतला की सतीशाक आमी तिकीट ना दिवन चुकी केल्या काय बरं केलं. मग काँग्रेसचे जे कार्यकर्ते असतले किंवा त्यांचे जे वोटर्स असतले हे तुमच्या सहभाग असतले तुमच्या नक्की. इथं? कित्याक आमच्या मांद्रे मतदारसंघाक सगळ्यांक खबर आसा की मांद्रे मतदारसंघान योग्य कॅन्डिडेट असलो तो सतीश शेटगांवकर आसलो. कारण काय झेडपी आसा, आमचा प्लस पॉयंट आसा. पण काँग्रेसच्या कार्यकर्ते मेन आसा तांकां सगळ्यांक खबर आसा की काँग्रेसचो कॅन्डिडेट म्हणजे असलो तो सतीश कॅपेबल आसलो. पण ते तिकीट दिवून आमकां जो अलायन्स केला तर आमच्या काँग्रेसवाल्यांक नाका आसा. आनी तो अलायन्स करून आमकां त्या काँग्रेस पक्षाक तेजो कांय फायदोय ना. त्या कारणान आमकां काँग्रेसचे लोक आसात ते म्हाज्या फाटल्यान रावतले असं म्हाका पूर्ण कल्पना. मोर्जी वोटरचा जर विचार जर केला जाल्यार सगळ्यात मोठो गाव मोर्जी कितल्या % तुमच्याकडे असतली? मोर्जी ज्या मोठो गाव मांद्रे म्हाका दिसता मतदारसंघात मोठो आसा. आमचो मांद्रे मतदारसंघात मांद्रे गांव मोठो आसा पॉप्युलेशनाक आणि वोटर्सांक. तर मांद्रेचे सांगपाचें म्हणजे मांद्र्यान आमकां जावो तसो कॅन्डिडेट ना, मोर्जेनय आमकां जावो तसो कॅन्डिडेट ना आणि आमकां ओपोज करपाक. तर आमची मोर्जी आमच्या एका सायडीन रावतली तशी मांद्रे आमच्या वाटेन रावतली. आणि त्या पद्दतीन झेडपीक निवडून दिला त्या पद्दतीन आमकां विधानसभेकय निवडून दितले. मोर्जेचो एक आमदार पयली काशीनाथ शेटगांवकर म्हणून पयलो आमदार मोर्जेचो जालो आणि ताका मान मेळ्ळा आणि तोय पयली सरपंच आसलो. आणि तुम्ही सरपंच असले आणि तुम्ही झेडपी जाले आणि आता तुमकां तो मान आमदार म्हणून मेळटलो असो दिसता? नक्की. कारण काय झेडपी टायमार आमच्या मोर्जेच्या लोकांनी चिंतला की आमच्या एक मोर्जेचो झेडपी जावंक खूब वर्सां आमी झेडपीच्या हेका आमी काम करी आसले किंवा झेडपी निवडून येवं ही अपेक्षा आसली. पण हे फावटी आमकां मोर्जेच्या आणि मांद्रेच्या लोकांनी दिला. जे गाव असले ते थोडे कमी असलेले आयज विधानसभेच्या टायमाचेर गाव जास्त असतात. सो कसे तुम्ही टॅकल करतात आणि बाकीचे गाव तुमच्या बरोबर झेडपी असलेले पण बाकीचे गाव तुमच्या बरोबर कशा पद्धतीने राहतात? मजेची गोष्ट अशी आसा की जेन्ना आमी आमचे झेडपीचे गांव सोडून आमी पयलो प्रचार त्या गांवांनी केल्लो आसा. त्या गांवांसून आमचं नाव सगळे आयकान जाणत आसले आणि आमची जी कामाची पद्दत आसा ती सुद्दां जाणत आसली. आणि ज्या टायमार आमी प्रचाराक गेले लोकांच्या घराघरी त्या टायमार तांकां सगळ्यांक खबर आसा सतीश शेटगांवकर व्यक्तीक बघून असलो पण त्यांचं कार्य काम करपाची पद्दत आसा किंवा काम करता ही पद्दत तांकां सगळ्यांक खबर आसा. कारण काय आमी प्रचार करता आसतना बाबा मी तो सतीश शेटगांवकर म्हटल्या नंतर तांकां तूं तो सतीश काय विचारलो म्हाका ते. कारण आमी तुझा सगळा हिस्ट्री जिओग्राफी तुजी आमी आयकान जाणो विकास कामां बरी केल्या मोर्जेन तूं तसो आमच्या गांवाचो आमच्या हे सायडीनय विकास कर ह्या लोकांच्या तोंडान तरी आसता.